Soles fora quakara, devace na uirkara. Soles fora quakara, devace na uirkara. Soles fora ci sevakura, anandanda ci bhakti kura. Surti tangga bundi torsora, santosane ak deva muka. Soles fora quakara, deva cena uirkara. Soles fora quakara, deva cena uirkara. Surves foram toje kloks vrucna, doam to bakui to sambarna. Isvasanya torka čemuka, ama somestan to gyunkrauta. Soles fora quakara, deva cena uirkara. Soles fora quakara. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस जावं येता तुका याद येता आनीक मागीर मोगाचो येवकार ह्या आयच्या मिसान भाग घेवंक आज हे मिसान भाग घेतना तुमची इतिहासांव बापा मुखार घालतना आमी कितें भाशेन मागून घेता ही कितें इतिहासांवां जी हांगासर दिल्लीं आसा दिनवासनाची मीस पेटयता एवंजेलिस्टो आनीक मोनिका मोन्नाचो उगडास करता हांव रोजाय अफोन्सो मोन्नाचो उगडास करता हांव मारियानी अफोन्सो मोन्नाचो उगडास करता हांव जुझे मारी फेर्नांडीस जल्म दिसाक देवाक दिनवासता आंतोनियत अफोन्सो जल्म दिसाक देवाक दिनवासता एस्पिसियोसा पेरीस देवाक आर्गां दिता हांव आपल्या लोगणीक दिसाचो उगडास करूंक आंतोनियो लोबो आनी मिलाग्रिना वाज मोर्नाचो उगडास करता हांव आज पेद्रो फ्रांसिस्को मार्टिन्स तेच भाशेन ओतमे पासून मागून घेता हांव मारिया डिसोजा आल्बर्तीन देवाक दिनवासता पॉली फेर्नांडीस आनी स्टेफी गन्साल्वीस मोर्नाचो उगडास करता हांव आज मार्गारिता एफेफिएनिया फेर्नांडीस आनीक दायगो वाज
आणि आत्मेपासून मागून घेता हांव मारिया डिसोजा. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. एका मोनान एका काळजान आमी हांगासर जमलेलीं आसा. देवा लागीं हें बलिदान मानतलें जाल्यार पयली सुवातेर बोगसोनी मागून घेवया. देवाची कालकुतीक उलो मारुया आनी बरोबर म्हणुया. हांव पातकी हांव पातकी सर पळयता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत भाग्य सदांच सांकवार मेळ्ळी सगल्या उलटांक आनी भोगतांक. आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पवित्र देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसूं, आमकां ससणीच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकूत खोर, सुम्या काकलीत कोर, क्रिस्ता काकूत खोर, क्रिस्ता काकलीत कोर, सुम्या काकूत खोर. सुम्या काकलीत कोर. मुयमान देवा उंच सोर्गी, आनी ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सोर्गींच्या राया सर पळयता त्या बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोम्या देवा देवाचे शिरी तूं संवसारचे पाप काडटाय आमची काकलीत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती त्या बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाल बापा, प्रमाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्या. तुका फाव तसलें बिराड आमी जावच्याक तुजे कुशी परमणे जिवंक आमकां आदार दी. हें आमी मागता आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सुमें जियेता हांव आनी राजवट चलयता हांव ससनाच्या ससनाक. आमेन. लेवी शास्त्राच्या पुस्तकावेलें वाचप. मोजेसाक आनी आरोनाक सोरेस्परान अशें सांगलें, एका मनशाचे खातीर सूज वो गावो वो एकत आसत आनी ती कोडाची पिडा दिसत जाल्यार ताका आरोन याज्ञिकाशी वो ताच्या खंयच्याय पुता याज्ञिकाशी हाडचो. कोडाची पिडा जाल्ल्यान पिंजकें आंगाक घालचें आनी ताचे मातयाचे केंस उक्ते सोडचे आनी ताणें आपलो वयलो ऊंट धांपून बोब मारची. मेळो मेळो ताका पिडा आसोसोर तो मेळो उरतलो. देखून तो मोळा भायर एकलोच आपलें बिराड करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे गौरवकार. हे देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जावं दी. तुज्या गोपांत हांव लिपून रावतां
आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. सगळीं म्हणुया, तुज्या गोपान हांव लिपून रावतां. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. गुन्यांवाचें बोगसणें जोर मेळ्ळें, पातकाचें कोत जोर धुवन काडलें, मनीस कितलो बागी. जोर कोणाक गुन्यांव ना, कोणाच्या मनान जोर नाटकां नात, तो मनीस कितलो बागी. जबाब: तुज्या गोपान हांव लिपून रावतां. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. पूण हांवें तुजे मुखार म्हजो गुन्यांव वळखून घेतलो. म्हजें पातक हांवें लिपून दवरलें ना. हांवें म्हणलें, सोरेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव वळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पातक बक्षिलें. जबाब: तुज्या गोपान हांव लिपून रावतां. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. सोरेस्परा सवें संतोश भोगात. बऱ्या मनशांनो आनंदान मुरगोटात. प्रमाणीक काळजाच्या सगळ्या मनशांनो येयात, संतोशाचे उलास सोडात. जबाब: तुज्या गोपान हांव लिपून रावतां. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. बागुंत पावलून कोरिंतकारान बरयलेलें पयलें चिठीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमी जेवतात वो पियेतात वो कितेंय करतात जाल्यार तें सगळें देवाक महिमा दिवचे खातीर करात. जुदेवांक वो ग्रीकांक वो देवाचे पवित्र सोबेक कोती देख दिवं नाकात. हांव करतां तशेंच तुमी करात. म्हज्याच फायद्याचें कांय चिंतिनासतना, पूण सगळ्यांचो फायदो पळोवन सोमेस्तांचें तारण जावचे खातीर सगळ्या म्हज्या कुन्नांनी हांव सगळ्यांक पावंक वावुरतां. हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करतां, तसोच तुमी म्हजो पाटलाव करात. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. सोरेस्पराक जय. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजलो आनी देव आपले पोरजेक मेळूंक आयलो. सोरेस्पराक जय. जे आरशाचेर आसा ते सायडीन रावचे, बिकॉज दे कांट सी. फाटल्यान आनी लोक आसा. यू कॅन स्टे नियर द वॉल. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमचेय सवे आसूं. मार्कू पोरमोणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसुम्या. एक खोडकार जेजू सोरशीं उपकार मागूंक आयलो आनी दिमी घालून ताणें म्हणलें, तुका खुशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोल करूंक जाता. ताचे चुरचुरे धरून जेजून आपलो हात विस्तारलो आनी ताका लावून म्हणलें, होय म्हाका खुशी आसा, तूं नितोल जा. आनी अशें म्हणून फुडें ताचें खोड नान जालें आनी तो नितोल जालो. जेजून ताका बेगीनच धाडलो आनी खऱ्यांनीच म्हणलें, पळय, कोणाकूच हें सांगू नाका, पूण वच आनी तुजें आंग याज्ञिकाक दाखय आनी तूं नितोल जालाय म्हूण तांकां गोवायकीक खुना दिवचे खातीर मोइजेसान फॉर्मयलां तें दान भेटय. तो गेलो, पूण ही खबर अशी भाशेन परगटूंक आनी सगळ्या सांगूंक लागलो की जेजूच्यान उक्तें खंयच्याच नोगरान वचूंक जायना जालें आनी भायर एकसुद्या सुवातेर ताणें रावचें पडलें. तरी आसतना सगळे कुडीचो लोक ताचे सुरशीं येतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वकानी तुका क्रिस्ता. मोगाल इश्टंदो, एक ल्हानसो गॉस्पल इवांजल आमी वाचला.
आनी हो एनकावंटर इगोज जाता एक खोडकार लेप्रोसी आसलेलो मनीस जेजू मुखार येता. खोडकार ते तेंपार जेजूच्या काळार कोड आसप म्हणल्यार ते मनशांनी इन आयसोलेशन रावंक जाय आसलें, जें आज काल आमी अनुभवता हे कोवीड पिडेंतल्यान. वी ऑल्सो आयसोलेट. आमी दुसऱ्यांक हात लायना वो लागीं येना. तेच भाशेन जेणे कोडाचें दुयेंस कोणाक तर लागलें जाल्यार ताका पेकोवणी नासली. देर वॉज नो हिलींग. सो ते मनशाक पयले सुवातेर ते गांवचो भायर घालताले. तो रानान दुसरे एकसुरे जाग्यार ते जियेताले. कोणा मदें संबंद नासलेलो. आनी हें व्हडलें दूख हे मनशाक भोगताले, असल्या मनशाक भोगतालें जावन आसली नाकारणी, रिजेक्शन. न्हय फकत ताचो आवय बापूय, ताची फामील वो इश्टां मित्रां सगळींच ताका नाकारतालीं. ही कूड नॉट कम इन कॉन्टॅक्ट इन अ सोसायटी with other individuals. कोड फुडप म्हणगे, कोड आसप म्हणगे एके भाशेन तो मरणाची वाट पळयतालो. आनी जेन्ना तो गांवांत भितर सरता आसतना ताणें कापीन मारूंक जाय आसली, आवाज करूंक जाय आसलो की आपूण लागीं पावलेलो आसा, दुसरो लोक पयस वेतालो. आनी आज असोच एक कोड फुंडलो मनीस जेजू फुडें भितर सरता. आनी जेजू आपलें जीव रिस्कार घालता. असलो मनीस तो जेन्ना समाजान भितर सरता जाल्यार ताका दुसऱ्या लोकांनी फातरांनी मारूंक जातालो, वो जिवेशी मारूंक जातालो. आनी अशेंच करून जायते लोक मरताले. पूण हो कोडकार जी आज आमकां मार्कूस सांगता, एक दुसरीच 28 तोळेची काळजी घेता. द करेज. तो लोकांचें तें पळयना, ती बेपरवा करता. कित्याक हे जेजू सोबेत तांणी एक 28 तोरेची शिकवण देखलेली. ताच्या काळजांनी एक आवंडो आयलो. हो आवंडो म्हणगे हांव हे मनशा सोबे वेतलो आनी जें म्हजें दूख आसा तें ताका सांगतलो. आनी एकूच ओडीन तो म्हणटा, तुका खुशी आसत जाल्यार तुवें म्हाका नितोल करूंक जाता. तुवें खुशी आसल्यार इफ यू वील यू कॅन हील मी, यू कॅन क्युअर मी. हो कोडकार एक व्हडलें लिस्ट घेवन येवना. फक्त एकूच मागणें. आनी हें मागणें कशें करता तो? हे मागणें दिमेर रावन करता, दिमेर पडून करता. तुका खुशी आसत जाल्यार. आनी जेजू म्हणटा, वय म्हाका खुशी आसा. जेजून जाय जाल्यार ताका पयस रावन बरो करूंक जातालो. पूण जेजू दाखोवंक सोदता आपल्या बापाचो मोग. तो ताका हात लायता. आनी हात लावन मनीस म्हणून तो संबंद जोडून देवाचो मोग ह्या कोडकारा सोबे जेजू उक्तो करता. Human touch is very, very important for all of us. As आमचे कुटुंब आज become untouchables. एकाच कुटुंबांनी आमी जायतीं जियेता. जावं एकूच कुटुंब, फामील, आवय बापूय, भुरगीं. बट समटायम वी आर untouchables. म्हाका हात लायनाका. तुमचे कुटुंबांनी दुसरे कुटुंब जियेता and we treat them like untouchables. A COVID period we can understand. We have to separate. But Jesus म्हणटा, we have to be human beings which have a touch for others. And what is this touch about? हात लाव म्हणगे is not only touching physically. हे तुमच्या काळजांतलो मोगा वरवीं. कोण दुयेंत आसा ताका एक फोन करप. कोणाक गरज आसा ताका एक हुस्को दाखोवप. आज आमी मोगाल इश्टान दो एक कुटुंबांनी वी लिव एज अ आयसोलेटेड लायफ. हांव आनी म्हजो कुटुंब. म्हजे लागीं कांय वस्तू आसल्यार पुरो, म्हाका दुसऱ्याचें कांयच पडूंक ना.
And this is not what our religion teaches us, but we try to follow because we enjoy only within our own small family. आज जेजू आमकां खास सांगता पेल्याचो हुस्को तुज्या काळजांनी सांबाळचो. And he goes out of the way. He takes the risk on himself. आज मोगाल इश्टेंदो कितें तरी आमी शिकतले. पयले सुवातेर त्या खोडकाराच्या बाबतीन आमी जियेतलीं जाल्यार आनी आमकां गरजो आसा, दुयेंस आसा वा कितें मागूंक जाय जाल्यार वी हॅव टू एप्रोच जिजस क्रायस्ट. एप्रोच जिजस क्रायस्ट. घरा रावन मोगाल इश्टेंदो तुमचे उपकार कशे देव मानतलो. हो खोडकार आपलो जीव रिस्कार घेवन जेजू सोबें येता म्हणगे तो एके भाशेन मिसाक गेल्लो जेजू सोबें. जेजूक भेटलो, एडोरेशन ताणें केलें, मागणें ताणें केलें, भावार्थान तो जियेलो आनी दिमेर तो रावलो. आतां आमकां सगल्यांक कितल्यो वस्तू जाय. पयलीं सुवातेर बरी भलायकी जाय, पेकोवणी जाय, आमच्यो गरजो पूर्ण जावंक जाय. पूण आमी सोपन येता. हो खोडकार आमकां दाखयता तुका जाय जाल्यार डोंट डिमांड फ्रॉम गॉड. इफ यू वील, इफ यू विशीस. हें खालतीपणाचें मागणें इतलें म्हत्वाचें, इतलें मोगाचें, इतलें गॉड. इफ यू वील गॉड. देवाक तापोवची गरज नाका. देवाचे रागार जावची गरज नाका. देव आमकां जाणा. बट युअर ह्युमिलिटी दिमेर वचप म्हणगे may not be able to physically kneel down. But khaltikai, the simplicity of life. And dusre suwatir, the answer first is the approach of the person with the leprosy. Approach. And the answer come, of course I want to. English bashin. Khorech maka jay. Of course I want to. Deo jenna tumi tumche magni गरजो ओ दुयेंसां कसलेय प्रश्न घेवन येता जी भावार्थान खालतिकायेन देवा लागीं मागता. असले प्रश्न देव केन्नाच रिते हातांनी परते धाडिना. केन्नाच धाडिना. आमी म्हणटली फादर आमी कितलें मागता आमकां कित्याक मेळना. आवर एप्रोच इज नॉट गुड. युअर एप्रोच इज डिमांडींग, टेस्टिंग गॉड, क्वेश्चनिंग गॉड. इफ युअर एप्रोच इज गुड इन द हंबलनेस ऑफ हार्ट, खालतिकायेंतल्यान दुबाविरीत देव शिमऱ्यांनी बेसांवां आमकां दिता. पूण पयली गरज ती वी हॅव टू एप्रोच गॉड. आमी देवा सोबें येवंक जाय मागण्यांतल्यान, खालतिकायेंतल्यान. दुसरे सुवातेर मोगाल इश्टेंदो आज हो सेवादूर आमकां उगडास करता. द रिजेक्शन, नाकारणी जी आमी आमच्या जिवितान अनुभवता. आज कितले आवय बापूय एकसुरी जियेता कित्याक जायत. कितल्या पुतांक आनी दुवांक आपल्या आवय बापूय जोड जाल्लीं आसा. It is a serious question. Don't say rejection is only कोण दुयेंत पडलो म्हणटूच आमी ताका पयस दवरता. ओ ताका लेप्र जाली, ओ लेप्रोसी जाली, ओ कांकराचें दुयेंस जालें, कॅन्सर जालो. हांव जायत्या ओल्ड एज होम्स हिंगा जायतो वेता. आय लव दॅट मिनिस्ट्री. जावं इंग्लीश लोक वो आमचे गोंयकार लोक तितलो ओल्ड एज होमान ना हांगासर, पूण इंग्लीश लोक. whether it's dementia or different places. आनी एकल्याची खाणी मोगाल इश्टांदो काळजां जोड करता. आजकाल तांची भुरगीं, तांची नातरां इतलीं आपल्या कामांनी गुल जाल्लीं आसा. जल्म दिल्लें, जिवीत दिल्लें आवय बापायक आज एके ना दुसरे भाशेन आमी नाकारता. रिजेक्शन. आज आमच्याच गोंयकार भाव भयणीचेर आमी नदर मारूंक जाय. कितले जाणां आमी हांगासर आशिल्ल्या भाव भयण्यांनी तुमचे बरोबर जियेता हांव, पूण तुमचे आवय बापूय एकसुरी आनी ओगेपणान जियेता.
Don't think because they are staying with you or living with you that they are happy. तुम्ही भुरग्यांनी तुझ्या आवयच्या आनी मायच्या ओ पायच्या ओड्ड्यार तुमचे कान लावन आयकात कसलें दूख म्हजे पाय ओ आवयक आसा कित्याक ती ओगीच रावता. So in silence you are rejecting them. Remember that because तुम्ही busy आसता दिसता तुमकां तुमचे कामान and you are busy. I can understand that. So this rejection, especially in this country, is the biggest pain. Psychologists अशें बरयता. What is the biggest pain for human beings? It's not what we suffer physically. जेन्ना आमकां घावे पडटा मार पडटा वो दुयेंत जाता. The biggest pain is the rejection within oneself. हें कोणाचें सोसूंक जायना. And there is no healing of medicine. The only medicine is तुमची बरी जाप, तुमची बरी उतरां. याज्ञीक जावचो 2 वर्सां आसा म्हणटूच भोपाल शारांत हांवें 4 म्हयन्याचो सेवा चाकरी केली इन एक्सपिरियन्स. आनी पिलार फादरांनी बांदलेले द लेपर कॉलनी भोपालच्या गांवांत आसा. आमी ताका गांधीनगर म्हणटा. आमच्या फादरांनी हे लेप्रजी आसलेले लोकांक सगल्यांक जमा केले आनी एक तांकां रावपाक तांकां घरां बांदून दिलीं एकाच जाग्यार. आनी तांचे बरोबर भासाभास करता आसतना हीच नाकारणी पयले ते सांगताले. आतां लेप्रजी इज नॉट कंटेजियस. पूण जेन्ना ते बाजारांत वेताले कितें वस्तू घेवंक जावं तांदूळ पीठ घेवंक लोक तांकां पयस राव म्हणटालो. कित्याक दे वर डिसफिगर्ड. कोणाचे कान पडटाले. दे डिसफिगर्ड पीपल. आनी दर दिसाक तांचे लागीं बरें भोंवता आसतना उलयता आसतना तांचें दूख हांवें जायतें अनुभवलें. ते म्हणटा नॉट द फिजिकल पेन दॅट वी सफर, नॉट बिकॉज वी आर डिसफिगर्ड. आमकां आमचे कुडये सांदे बोटां मोडून गेल्लीं आसा, कोबार जाल्लीं आसा, ते अशें भोंवताले बाळे. बट द बिगस्ट पेन म्हणटा ते फादर दूख जेन्ना आमकां लोक उडकून घेना. फॉरगेट अबाउट देयर ओन फॅमिलीज. समाज म्हणटा ते मोगाल इश्टेंदो देवान आमकां जायतें बरेंपण दिल्लें आसा. जायती देवाची बेसांव आमकां पावता. आज हे दिसा आमी गांठीक मारूया पयले सुवातेर. पेल्याक मानान लेखूंक, पेल्याचो हुस्को काळजांनी दवरूंक, पेल्याच्यो गरजो ओळखून घेवंक. And the human touch, whatever way we can extend, even in this period of pandemic or lockdown, that could be a big blessing दुसऱ्याक. ह्यो सगल्यो गरजो आज मिसांतल्यान मागून घेता आसतना आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या भुरग्यांचेर, आमच्या तरणाट्यांचेरूय मागणें करुया की आमी सगलीं that we may approach God in the right spirit. In this pandemic, हे अडचणींत आमकां चड गरज टू एप्रोच गॉड. देवा लागीं वचूंक. आनी हेंच करूंक हे मिसांतल्यान आमी मागुया. सगळीं उबी रावया आनी आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवा, सो पळयता बाबा, सगळ्यांक दुधमीच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या आसूं. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोबी सांबाळलो, आंखवार मेळयता आनी जल्मलो, फसला ताका काल तें कस सोंसलें, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका न्हिदलो, तो मेल्ले मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सो पळयता त्या बापाच्या उजव्याक बसला, तो त्या जिवें मेल्ल्याची मजबी येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पुलीस सोबीत, भक्तांचो एकलाट, पातकांचें भोगसोली, कुडीचेर जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बसूया. Itengaltai kaumia, itengaltai te kauci, yadnik bawachata, itengaltai
तुजोच उगडास कोताय तुजेच पासो क्रिस्तांव जेजूच्या बलिदानान आनी कितें वोताय समस्त मनशांचे उस्के Tocos tu pico shalkai Pitwer kokate sogo Bapak bukut awetan म्हज्या इश्टंदो म्हजें तुमचें बलिदान बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्रतेच्या आदारान सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्परा ही बेटोनी वरवीं आमची काळजां नितोल निर्मूल जावं आमची जिणेची चाल नवी जावन आनी तुजी खुशी पालूंक आमकां गोठाय मेलो ही पुरी सुर्गीचें इनाम आमी जोडूंक पावूं आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय बाता सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया होय अशें आमी करूंक पाव सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान सचनाचे देवा सर्व केल्यान सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाक दोळे करूंक ताणें आंकवार मरीतायन जोल्म घेतलो खुर्साचें मरण सोंसून सासणाचे मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां दिवता बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दलबरा संगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताल्यान म्हणटा पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान उत्सर्गीत तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी एका ताका आसूं उत्सर्गीत तुका सोय सोय तुमी बसूंक जाता जाय जाल्यार दिमी घालूंक जाता कोदेलार आसा तीं उबी रावचीं न्हय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपली कुशीन कोश्ट मरूंक सोंसूंक पेशे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आमकां आपले शिसांक दिलो आनीक म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच परी जेवण जातोच तांणी खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनीक म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची खाल्स नवीन ससनीक करोराची हें रगत पातकांचें बॉक्सोने मेलच्याक तुमचे पासत आनीक सुमेस मनशे पासत तें वावरतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्थाचो गोठ परगोठुया सुम्या जेजू तुजें मरण आमी समोरताव तुजें पुनर्जन्म आमी परगोट्टाव तुजे एनेक आमी वतरेकताव बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनीक सोडणीची खाल सुखा समर्पिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलीं देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी क्रिस्ताची कुर्रगो शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रिथमेचे वीस तालोली तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचो भाग्योन बाप डेक्लन आमचो गोवली बाप आनी सगळ्या यज्ञिका वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जन्मपणाचो बरवसरून मेल्यान ती आमच्या भाबिनेची खाकूत कर तांकां तुज्या इश्ट कोती मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोलीत मुखामोल पोलिवंक फाव कर
अमस उमेसनाची दोळे करून आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई संगाती बागेन दुमदुतां आनी सर्व कली तुका मनवले ते सगळे भक्त बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वर्दुनान वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन. सगळीं उबी रावया. आमच्या सुंदराची यज्ञ मनान धरून ताणें दिल्लें प्रार्थन भावार्थान बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमचे चुकिल्ल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां तान्या पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दोयेकृणे जिवितांत सोवस्काय आमकां दी सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सुर्मदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओत रेखता तर आमकां तुज्या उदार कालकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर कथांतली वाटाय. कित्याक राजवळकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां वांडटा आमचे पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेचेर बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय ससनाचे ससनाक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. देवाची शेली संवसारचे पाप कातली आमची काकूट कर. देवाचे शिरे संवसारचे पाप कातली आमची काकूट कर. देवाचे शिरे संवसारचे पाप कातली आमकां. Lord Jesus Christ, with the love and mercy, but condemnation, but health in mind and body. ही देवाची शेली संवसाराची पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आमकां पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्यात म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना म्हज्या कातरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड. आमेन. क्रिस्ताचे रगत. आमेन. Mogala Jesu हांव सोत मानता तूं खरेंच बो पवित्र साक्रामेंतान आसा म्हूण सगळे वस्तू परोस हांव तुजो मोग करतां आनी हे वेळार तुका म्हज्या काळजान घेवंक आश येता पूण हे वेळार संस्कारा वरवीं तुका शिवंक जायना देखून ओत्मिकतायेंतल्यान तरी ये म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजांत आयलें म्हूण तुका मोगाची गोट वेंग मारता म्हाका केदींच तुजे सोरशिल्लो वेगळो सरूंक निर्मी नाका. आमेन.
प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाल बापा, सर्गींच्या स्वादीक जेवणान आमचे भुकेलेले ओतमे तुवें दादोशी केले. आमचो खरो जीव सांबाळटा ते पसूनान आमी सदांकाळ आशूंक निर्मी हेमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. अशें बसूया. मोगाल भावबिनंदो वेनिसडे बुधवार 17 तारीख आमी खोरेजमाचो काळ सुरू करता आनी एक काळ आमकां नियाल करपाक ओदीक जाल्यार पॅन्डेमिकान आमचें जिवीत कशें चलता जायत देवाची गोठाय आनी कृपा मेळूंक सगल्या कुटुंबांनी मागचें. हे इगोजेन मिसां ह्या सोंदेच्या बुधवाराक गोबराच जेन्ना आमी आमच्या तकलेर गोबर लायतले एश वेनिसडे सकाळचें 8:15 मीस कोंकणी, 9:30 आनी 5:30 इंग्लीश आनी 6:45 इवनिंग कोंकणी. 4 मिसां आसा. 8:15, 9:30, 5:30 आनी 6:45. हांव उपकार मागतलो सदांच ओदीक जाल्यार ह्या पॅन्डेमिकान जेन्ना मिसाक येता मातशी बेगीन येयल्यार ओदीक बरें, कित्याक आमकां सगल्यांक बसूंक जाय. आमी सद्याक जायतीं चेरां काडल्या बिकॉज आमची कॅपेसिटी 175, फक्त आमी 140 चेरां दवरल्या इगोजेन, उरलेलीं काडलेलीं आसा बिकॉज नॉट नेसेसरी म्हूण. पूण केन्ना केन्ना लोक जाता, पूण बेगीन तर येयल्यार आमी आनीक चेरां हाडूंक जाता. प्लेसीस आमी जाणा हूंय घालपाक त्यो. सो एनी मासीस इल बी नायस टू मातशें बेगीन येयल्यार इन पॅन्डेमीक, बिकॉज वी नॉर्मली कांट कीप स्टँडींग. वी वॉन्ट एवरीबडी टू सीट टू फॉलो द प्रोटोकॉल. आनी हांगासर आमी चड कुयदाद घेता बरे भाशेन रीत आनीक ऑर्डर सांबाळूंक. द रिफ्लेक्शन डायरीज कोंकणी आनी इंग्लीश आतां नव्यान येयलोल्यो आसा, त्यो कबार जाल्ल्यो. सो जेकब आमचो स्टिवर्ट ताचे लागीं आसतल्यो कोंकणी आनीक इंग्लीश. जायते पावटी मिसा वचूंक जायना, मेळना, ते घरांत एक दवरची वाचपाक करूंक. आनीक मागतलो आवय बापाय लागीं भुरग्यांक हे बूक दियात. सो मॉर्निंग दे कॅन रीड दॅट. रिडींग इज देर, रिफ्लेक्शन इज देर. कोंकणींतल्यान आसा, इंग्लिशी आसा. हे आमी ऑर्डर करून हाडटा एंड वी रादर सेल दॅट इन द सेम प्रायस. आमचो हुस्को तुमच्या घराब्यांनी हें देवाचें उतर आसूंक. सगल्यांक तुमकां दिनवासता आयच्या मिसाक येयली म्हणून. आनीक तुमकां वेलंटायन डे म्हूण विशूय करता. ना करचें न्हू, नाका करुया न्हू. सगलीं उबी रावया. भायर सरतना दोनूय बाजूनी भायर सरतलीं. जस्ट कीप अ सोशल डिस्टन्स अँड सॅनिटायज युअर हँड्स. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवय आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पुतोत्म तुमचेर आनी तुमच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरे उपकार.